न्हू सांजची च्याई काय पोहा केलोले सो पोहा रेसिपी हांवें शूट केला आनी हांव मागीर वॉयस ओवर घालतलें कित्याक बॅकग्रावंडार हें आहा वॉयस आहा तेका लागून हांव वॉयस ओवर घालतलें आनी पयच्या व्लॉगार मागीर न्हू वॉयस ना म्हणून येयलो कमेंट हांवें रिप्लाय अशें करूं ना कित्याक म्हाका टायम ना रिप्लाय करून बाबाक घेवन ते प्ले करपाक जस्ट हार्ट दिल्या मोदें मोदें वॉयस घायला ओके कंटिन्यू वॉयस घालून ना जे गरज आहा न्हू थिंगा वॉयस घायला ओके आनी आतां बी च्या बी पिली पोहा आयलो बरो जालोलो पोहा आनी चॉकलेट जालें आनी आतां वयता बापाक घेवन भायर कित्याक भायर जाल्यार पप्पाय पिकलो आहा काल वयता म्हळ्यार काल काडटलें जाल्यार टायमूय मेळो ना भायर वचपाक सो आयज रोप सुकोवप घालता न्हू तेन्ना चोयल्या सो तेगेर आतां भायर वयता सो तुमकांय दाखयता भायल्यान एनवायरमेंट कसो जाता ओके चलया न्हू हेचेर बर्डान आपलें घर केलां बाबा कोण केला हय केला मम्मा हो तेचे पप्पाय पिकलो आहे काट पिकलो आहे दोन काटते आता एक काढल्या एक माशी तोन्नी ती असती व्हॉट इज डेट गो पपाया हा गुड बॉय एनवायरमेंट बरो जाला ग्रीन सो गाइस ये कुल्ली क्रैब बाबा या आमको जो नुब्रा होला ना धांवतली सो क्रैब तो शेतांसून बायसत आहे ना काय जर तुमकां इंग्रेडियंट्स दाखयता व्हडलेशे कांय ना इंग्रेडियंट्स धाकटुशे फोव घेयले फ्रेश कोरिएंडर घेयला ग्रीन चिली घेयला उर्दी पीठ घेयला कांद घेयला राय घेयला आनी कडी लिव्स घेयले ओके सो पयलीं तेल मातशी कडाई तापयल्या हांडी मागीर तितून थोडेशें तेल घायला आनी तेल तापल्या तितून हें घायला राय घायल्या आनी मागीर तितून कडी लिव्स घायल्या ओके कडी लिव्स घालता ते उसवो लागले सो मागीर बेगीन तितून कांदो आनी ग्रीन चिली घायल्या बाराबर आनी मातशें उगोत सोटे केल्या दोनूय मातशें उगोत सोटे केल्या उपरांत तितून हांवें उर्दी पीठ घायला ओके उर्दी पीठ आनी मागीर मातशें आनी सोटे केला तेजे उपरांत मीठ घायला मीठ तुमगे टेस्टा प्रमाणे घालून जाता मागीर मीठ घायला तितून थोडें आनी परतून मातशें सोटे केल्या मीठ घायल्या उपरांत मातशें न्हू कांदो रोकडो मोव जाता तेका लागून मागीर हांवें फोव धुवन दवरलेले सायडीक सो चड उगोत धुवूनय दवरनाका मातशें धुवन रोकडे घाला सो फोव धुवन घायल्या तितून आनी सगळें मिक्स केला आनी आतां न्हू इल्ली साकर घायल्या साकर घायल्या न्हू टेस्ट येता साकर घायला आनी परतून सगळें मिक्स केला आनी गॅस न्हू सारको स्लो दवरप सो गायज सगळें मिक्स जाले उपरांत आनी मागीर हांवें फ्रेश कोरिएंडर घायला आनी मिक्स केला आनी गॅस बंद केला ओके सो गरम गरम आयज जाल्यार न्हू बरें लागत तें बरें दिसा खावपाक टेस्टी तोंड जावन आयल्यार तितू हें जायना पूण ओके गरम आयज जाल्यार मातशें बरें लागता मागीर पोहा रेडी आहा सर्व करपाक सो गायज हांवें न्हू पोहा केला तेका वॉयस ओवर घायला ओके वॉयस ओवर गायज तुमी म्हाजी पोहा रेसिपी चोयल्या आसतली हांवें केल्लोली थोडी न्हू तितून बटाटे बी घालताय बटाटे उकडून बटाटे बारीक पीसीस करूनय घालूं शकता थोडी घालता हांवें केन्ना बटाटे ट्राय करूं ना एकू पाटी केलोले पूण म्हाका तितून लायक जावना बटाटे घालून सो प्लेन आहा न्हू तशें लायक म्हाका आनी थोडी न्हू साकर घालनाय हांव साकर घालता कित्याक साकरेचेरूय मातसो टेस्ट मातसो डिफरंट येता तुमी ट्राय करा आनी इफ तुमी साकर खायनात जाल्यार अवॉयड करा घाली नाका साकर ओके आनी अदरवायज बरो जालोलो सगळ्या लायक जाला सगळ्यांनी प्लस हो न्हू रेसिपी म्हाका न्हू ल्हान आसतना म्हाका चोयलोली हांवें आमगे फॅमिली मेम्बर्स न्हू आमगे तांकां बाब जालो तेन्ना हांव ल्हान आहलो तेन्ना फॅमिली मेम्बर बाब जालो तांकां कोण कितें आनी
ती आमगेर येयलोली बाब जाल्या उपरांत नाट्यान रावपाक सो ती आमगेर येयला सो तेणी हें फोव केलोलें एक पाटी आनी तें हांवें चोयलोलें कशें कोत्ता तें आनी हांवें सांगलेलें म्हाका शिकोय म्हणून म्हाका पयलींसान लायक अशें डॅडीचें म्हाका येयलां रांदपाचें मातशें चोडूय न्हू रांदपाचें मातशें येयलां सो कितें डिफरंट बी कितें आहा न्हू जाल्यार हांव कोत्ता ट्राय कोत्ता सावथ इंडियन बी मातशें डिफरंट रादर तें आमगेलें मासां बेसां तेशी न्हू मातशें कितें डिफरंट कितें दिसोलें केन्ना करूं ना बीन तसलें लायक करपाक सो तेजें हांव शिकलोलें ल्हान आसतना तेन्ना हांव कितें 7th बी आसतलें 7th or 5th तेन्ना हांव तेची रेसिपी हांव शिकलोलें करपाक सो ही रेसिपी हांवें ट्राय केल्ली अशें म्हाका सगळें बरें जालें सो हांवें दिसा म्हाका मडगांव गेलें शॉपिंगेक म्हाका म्हणलें घे मागीर हांवें गेलें आनी तुमकां दाखयलो न्हू किचन ऑर्गनायज करता तेन्ना सगळें हाडल्या तुमकां एक रेसिपी येता म्हणून सो तुमकां आतां एक रेसिपी येतली मुखार आतां एक काम करता कित्याक आतां मेफी पोंत ना न्हू पोंत म्हणल्यार कितेंय खावपा जाता तेगे हें ना मेडिकलाचें सो सगळें क्लियर जालां सो तेज्यान आतां कितेंय खायल्यार जाता सो आतां एक करून हांव तेका दितलें प्लस तुमचे कडेन बी हांव शेअर करतलें एक रेसिपीज ओके सो म्हाजे अशे ब्लॉग चोवपाक तुमी सबस्क्रायब करा आजून कोणें करून ना ते आनी तुमचे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज आनी बाब भितो आहा आनी हांव भायर आहा आनी एडिटींग करता आनी अपलोड करता सो तुमी बाबा मिस करता जाल्यार बाबा भितो आहा बाबा ह्या ब्लॉगान कांय ना तेगे मदें मदें आवाज आहा पूण ह्या ब्लॉगान बाबा ना सो तुमगे येता ते ब्लॉग्सान हांव बाबा दाखयतलें ओके सो मोस्टली म्हजी टू फॅमिली म्हाजी बाबा लागूनूच चोयता ब्लॉग्स म्हाजे सो बाबा येतो तुमगे नेक्स्ट ब्लॉग्सान ओके बाय गायज